नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. दिवपी शिक्षक दिसाच्या निमतान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांच्या हस्तुकी जालो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार. गोयच्या नताशा कारवालो आनी विजय चारी हांचो आस्पाव. सिंगापूर भेटेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हजेरेचो कबलाती. भारत सिंगापूर तोड घटमूट जावपाची प्रधानमंत्र्यांनी उक्तायली आस्त. 7 शिक्षकांचो मुखेलमंत्री वशिष्ठ पुरस्कार भेटोवन मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद मान. कला अकादमीच्या मंगेशकर सभाघरांत जालो सुवाळो. शिक्षक इतल्या आदर्श सभाघरांत जाले शेतकरी मेळाव्याचे आयोजन. शेती दर्शन. आणि खेळांत पॅरिसांत सुरू आशिल्ल्या पॅरालिंपिक खेळा सर्तींत भारतान 5वें भांगरा पदक मेळोवन रचलो इतिहास. आता मेरेन पदकांचो आंकडो पावलो 20चेर. नवी दिल्लीतल्या विज्ञान भवनात आयच्या राष्ट्रीय शिक्षक दीस कार्यावळीत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांच्या हस्तुकी 82 शिक्षकांचो भोवमान जालो. या कार्यावळीत गोयच्या म्हापसा ITIच्यो नताशा कारवालो आनी काकोडा ITIचे विजय चारी हांचो आस्पाव आशिल्लो. राष्ट्रपतींनी उपस्थित शिक्षकांक मार्गदर्शन केले. आज स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा कौशल विकास के प्रशिक्षण में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर हार्दिक बधाई देती हूँ. मैं अपनी प्रतिबद्ध पर विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान भूमि आज पुरस्कृत हुए शिक्षकों के योगदान पर बनाकर इस समारोह के आयोजकों ने बहुत अच्छा काम किया है. इस वस्तु प्रदान करने वाले शिक्षकों की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है. शिक्षकों ने बच्चों में अध्ययन के प्रति रुचि बढ़ाने अद्भुत प्रयास किए. उन्होंने पढ़ाने के नए और रोचक तरीके निकालने के लिए नई टेक्नॉलॉजी. आदले राष्ट्रपती महान तत्वज्ञ आणि नामनेचे शिक्षक सर्गेस्त डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हांची आयज जयंती या निमतान देशभरांत म्हणून पाळटात. शैक्षणिक गुणवत्ता वाड जीवित समृद्ध करपा खातीर मोलादीक योगदान दिल्ल्या शिक्षकांचो आज भोवमान करतात. त्या निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी एका चित्रफीत वरवीं देशभरातल्या शिक्षकां प्रती कृतज्ञता उक्तायल्या आणि डॉक्टर राधाकृष्णन हांकां आर्गां ओंपल्या. When a teacher learns, a nation leads. सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ होती है वो पॉजिटिविटी होती है, सकारात्मक. और एक टीचर की भूमिका है जो व्यक्ति को रोशनी काम को करती है. मैं मन से मानता हूं टीचर सर्वाधिक देश को बनाने में योगदान देने वाला ऐसा काम आपके पास है. आप देश बदल सकते हैं, जीवन बदल सकते हैं. आप विद्यार्थी का शिक्षक के प्रति आदर, शिक्षक का शिक्षा के प्रति समर्पण और विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में यही एक जोड़ी होती है जो जीवन जीने की कला भी सिखाती है और सपने संजोने की आदत भी बनाती है. देश आज भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन जी को उनके जन्म दिवस पर आदरांजलि दे रहा है. सिंगापूर आणि भारत या दोन देशांमती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हजेरेत 4 विशयांचेर समजिकायेच्यो कबलाती जाल्यो. हातूंत डिजिटल टेक्नॉलॉजी, भलायकी, वखदां आनी सेमीकंडक्टर हांचो आस्पाव आशिल्लो.
सिंगापोर आणि भारत या दोन्ही देशांनी या 4 वाठारांत दिवप घेवप केले। या वेळार तांच्या वांगडा विदेश व्यवहार मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हाजीर आशिल्ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या उलोवपांत सिंगापोर भेटी खातीर खोस उक्तावन भारत सिंगापोर ह्या दोन्ही देशांमदले संबंध चड घटमूट जातले अशी आस्त उक्तायली। गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं आपका रख करता हूं। आपके प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के बाद ये हमारी पहली मुलाकात है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है 4G के नेतृत्व में सिंगापुर तेजी से प्रगति करे। एक्सेलेंसी, सिंगापुर केवल एक पार्टनर देश नहीं है, सिंगापुर हर विकासशील देश के लिए एक प्रेरणा है। हम भी भारत में अनेकों सिंगापुर बनाना चाहते हैं और मुझे खुशी है कि हम इस दिशा में मिलकर प्रयास कर रहे हैं। सिंगापोर भेटेर आशिल्ल्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज सिंगापोरांतले नामनेचे उद्देजक आनी उद्देगांचे मुखेल कार्यकारी अधिकारी हांकां मार्गदर्शन केलें। उद्देगांनी कुशळताय उदरगत आनी रोजगाराच्यो नव्यो संधी उपलब्ध करून दिवपा हेतान प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें। अगर आपकी ग्लोबली क्या चल रहा है उसका एक अगर सर्वे करें, ग्लोबल डिमांड क्या है उसका अगर एक एनालिसिस करें और उसके अनुसार भारत में तो ग्लोबल जॉब मार्केट को बड़ी आसानी से एड्रेस कर सकते हैं। ये मेरा तीसरा कार्यकाल है और आप में से उनको पता है कि 1962 के बाद भारत में किसी सरकार को देश की जनता ने सेवा करने का अवसर दिया है और दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों ने करके इस सरकार को बनाया है। सिंगापोर आणि ब्रुनेई दौऱ्यान जाल्ल्यो 4 महत्वाच्यो वाठारांतल्यो आनी भारताक लाव जावपाचो आसा त्या विशीं विदेश व्यवहार मंत्रालय सचिव जयदीप मुजुमदार हांणी खोस उक्तायली। भारत सिंगापोर हे दोन्ही राष्ट्रांचे संबंध घटमूट जावन दोनूय दिवप घेवप जातले आनी ताचो लाव देशाच्या उदरगती खातीर मुजुमदार हांणी सांगलें। The next stage in our bilateral relations has been set, the India-Singapore Ministerial Roundtable that met recently and which identified 6 of our futuristic cooperation, and the above 4 MOUs address 4 of those 6 pillars. It is fair to say that with this, India and Singapore relations have been made future. Accordingly, both Prime Ministers decided to elevate to a comprehensive strategic partnership. Trade and investment, Prime Minister also announced the setting up of an Invest India office in Singapore, which will be a hand-holding office for investors from Singapore in many identified in the 6 pillars above. आयोजित केल्ल्या संवसारीक सौर महोत्सवाचो व्हड प्रमाणात लाव जातलो। 2 मेगावॉट फॉसिल परमाणु ऊर्जेची मोख पुराय जातली। या संवसारीक सौर महोत्सवात ADB, संसाधन बँक आणि हेर विदेशी संस्थांचो आस्पाव आशिल्ल्यान ग्लोबल साउथ हांगा भारतात 500 मेगावॉट फॉसिल आणि परमाणु ऊर्जेची मोख 2030 वर्सा मेरेन पुराय करपाचे ध्येय आसा। मोदी हांणी आपल्या आभासी संदेशांतल्यान देशवासियांक सांगलें। दिल्ली हांगा संवसारीक सौर महोत्सव सुरू जाल्या उपरांत सिंगापूर
पावणेर आशिल्ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आभासी प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान ह्या महोत्सवाक परबीं भेटयली. The Vedas were texts composed through one of the most popular mantras of the is about the sun. Even today, millions of Indians chant it daily. Many cultures have respected the sun in their own ways. Most regions also have festivals related to the sun. This International Solar Festival brings the whole world to celebrate the sun's impact. This is a festival that will help us build a better planet. जम्मू आणि काश्मीरांत दुसऱ्या पावण्यार जावपी विधानसभा वेंचणुके दीस आशिल्लो. ह्या पावण्यार 26 मतदारसंघांनी वेंचणूक तशेंच वेंचणूक आयोग तिसऱ्या पावण्यार जावपी 40 मतदारसंघांतल्या वेंचणुके खातीर अधिसुचोवणी जारी केली. मजगतीं हरियाणा 5 ऑक्टोबर जावपी विधानसभा वेंचणुके खातीर उमेदवारी अर्ज भरपाक आयच्यान सुरवात. 90 मतदारसंघां खातीर उमेदवारी अर्ज भरपाचो निमणो दीस 12 सप्टेंबर जावन आसा. हरियाणा ऑक्टोबर मतदान जाल्यार 8 ऑक्टोबर दिसा मतमेजणी. काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी हांणी जम्मू काश्मीरांतल्या राम जनसभेत उलोवप करतना काँग्रेस आघाडीचे सरकार जम्मू काश्मीर राज्याचो दर्जो परत लागू करपाचे उत्तर दिल्ले. हे विशीं आज प्रतिक्रिया उक्तायतना भाजपाचे अनुराग सिंग ठाकरे, अमित शाह आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे आदींच विधानसभा वेंचणुके उपरांत जम्मू काश्मीराक राज्याचो दर्जो दिवपाचे नमूद केलां. तेन्ना राहुल गांधी हांणी आपल्या स्मृतीचेर उपाय करून घेवचो अशें सांगलें. याद नहीं रहा होगा कि स्पष्ट तौर पर मंत्री और प्रधानमंत्री जी ने किया था कि विधानसभा के चुनाव होते ही उन राज्यों का दर्जा हम जम्मू कश्मीर को 370 को हटाने के बाद यह घटनाओं को खत्म किया, यहाँ आतंकवाद अलगाववाद को कुछ काम किया, यहाँ पर पीस, प्रॉस्पेरिटी और प्रोग्रेस, शांति, विकास, समृद्धता, संपन्नता, इसको लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है. यहाँ की है तभी तो राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी अपने गोलों के साथ खेल सकते हैं. खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसव. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आप देती है, जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे सारण टी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. विसवापरांत येवकार मुखावेल्यो खबर. शिक्षकांचो मुख्यमंत्री भेटून डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी भोवमान केलो. कला अकादमीच्या मास्टर दिनानाथ मंगेशकर सभाघरांत ह्या निमतान खास केल्ली. ह्या कार्यावळीक शिक्षकां वांगडाच शिक्षण सचिव प्रसाद लोलयेकार, शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे, SCERTचे संचालक मेघनाथ शेटगांवकार, समग्र शिक्षा अभियानाचे डॉक्टर शंभू घाडे मानेस्ता हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार प्राथमीक तशेंच मुख्याध्यापक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षकांक पुरस्कार भेटयले. तातूंत सरकारी प्राथमिक विद्यालय मोपाचे महेश कशाळकर, पैंगीणच्या सरकारी विद्यालयाच्यो प्रतिमा प्रभू गांवकर, इब्रामपूर सातेरी विद्यालयाचे भिले सुल्लाच्या रामनाथ नायक मेमोरियल विद्यालयाच्यो ज्योती सिनारी, स्वस्तिक विद्यालय माड्डोळचे मुख्याध्यापक शिरीष कुमार आमशेकार,
धेपू उच्च माध्यमिक विद्यालय कुजिराचे शिरीष आणि कोलवाळच्या डॉक्टर आंबेडकर उच्च माध्यमिक विद्यालयाचे प्राचार्य विठ्ठल पारसेकार हांचो आस्पाव आसा। ह्या वेळार मुखेलमंत्री मार्गदर्शन केले। वयातल्या गेली 63 वर्सां म्हणजे याद करून प्रत्येक फावटीचे सरकार हे शिक्षकांचो पुरस्कार दिवन तांकां गौरविता, त्यांचो भोवमान करता आणि एक बरी आसा की त्या निमित्तात पुराय म्हणजे स्टुडंट्सांच्या मनात आम्ही म्हणटा सदांच टिचराच्या बद्दल आदर असतात, पण आयच्या दिसाच्या निमित्तात परत एकदा आम्ही ताका याद करता आणि खूप ते मनयता असताना भुरग्यांचेर बरे संस्कार जावपाक जाय म्हणून टिचर्स डेच्या निमित्तात वेगवेगळे जे कार्यक्रम जाता तातूंतल्यान भुरग्यांच्या मनाचेरूय बरे परिणाम जाता, संस्कार घडटा। हे सगळे सांगता असताना आम्ही जर पळयत जाल्यार टीचर हो खरो आर्किटेक्ट ऑफ सोसायटी हे म्हणपाक कांयच हरकत ना। हो समाज जर कोण घडयता आसत जाल्यार हो समाज तुमच्या उपरांत आमचे टीचर्स करता आणि ताकाच लागून आम्ही म्हणटा की टीचर शुड बी द बेस्ट माइंड्स इन द कंट्री आणि दे एंड एम्पावर्स द फ्युचर ऑफ आवर नेशन। 5 वर्सां उपरांत मजगतीं राज्यांत गुंतवणुके संदर्भात अमेझिंग गोवा ही संवसारीक पावंड्यावयली गुंतवणूकदारांची परिशद आयोजित केल्या, अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद गोंय सरकार आणि वायब्रंट गोवा फाउंडेशन हांच्या मजगतीं जाल्ल्या समजिकायेच्या कबलाती उपरांत मुखेलमंत्री उलयताले। 2019 वर्सा वायब्रंट गोवा ही परिशद आयोजित केल्ली अशें सांगून अशा तरेच्या परिशदेक लागून उर्बा मेळटा अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें। I am delighted to announce the upcoming Amazing Goa Global Business Summit to be held from the 10th of November this year. This event is organized by Vibrant Goa Foundation and supported by the Government of Goa, Directorate of Industries. Goa, the GCCI, Chamber of Commerce, GSIA, BNI, ASSOCHAM and others are fully supporting the event and working closely with the foundation. The last edition of the summit held in 2000 name of Vibrant Goa was resounding success. Since then, and we have witnessed the new ventures and export and achieving the remarkable feats. Goa's largest business expo and summit and attracting over the 500 international delegates from more than 50 countries. The edition, I am sure, and they provide even more opportunities for the business to connect, collaborate, and explore new ventures. हे कार्यावळीर आदले केंद्रीय मंत्री माविन गुदिनो, वायब्रंट गोवा फाउंडेशनाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजकुमार कामत आणि हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले। ते 10 नोव्हेंबर मजगती जावपी ही परिशद ताळगांवच्या डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर जातली। ह्या खातीर आता मेरेन राज्यांतल्या 200 प्रतिनिधींनी नोंदणी केल्ल्याची माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिली। आदर्श कृषी सहकारी खरेदी विक्री संस्था आणि मंगळूरची अचल इंडस्ट्रीज हांच्या जोड पालवान बाळेच्या आदर्श कम्युनिटी सभाघरांत शिक्षक केल्ले। मेळाव्याक मुखेल सोयरे म्हणून खेळा मंत्री गोविंद गावडे, आदर्शचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप, LICच्यो अधिकारी संगीता परब, शेती अधिकारी रचना कोळंबकर, संदीप फळदेसाय, आमदार एल्टन डिकोस्टा आणि हेर मानेस्तार शेती अधिकाऱ्यांनी उपस्थित शेतकारांक सैमीक शेतीविशीं मार्गदर्शन केले। आदर्श संस्थेचे प्रकाश वेळीप आणि आमदार एल्टन डिकोस्टा हांणी ह्या वेळार मार्गदर्शन भारत देश असा कृषी प्रधान देश असा आदले आमचे राष्ट्रपती डॉक्टर राधाकृष्णन पेशांतल्यान देश घडोवपाचे नागरीक बरे नागरीक तयार केले। त्या देशाचे सुपुत्र डॉक्टर राधाकृष्णन हो संबंध भारत देश आणि योगायोगान म्हाका बी म्हाजी संधी मेळ्ळी आणि म्हणून शिक्षकांचे योगदान हे देशा खातीर खूब अशें व्हड आसा। आज आमी सायन्स खूब फुडें पावले आसा। ह्या सायन्साचो विज्ञानाचो
तंत्रज्ञानाचो उपयोग करून आज म्हणी खूब अशे शोध लायता आनी हेका जर प्रेरणा दिवपाची हेका जर तयार करपी जर कोण आसत तो शिक्षक आसा आनी इम्पॉर्टंट एंड बेस्ट थिंग इज टू गिव सर्विस टू ह्युमॅनिटी. समाजात मनीसपण हे राखून दवरपाक भरपूर गरज आसा. राजकारण सगळे प्लॅटफॉर्मार करपाक जाता, बीजेपी काँग्रेस आनी आप टीएमसी आनी सगळी पार्टी म्हणून करपाक जाता. बट जेन्ना समाज कल्याण राजकारण करपाक गरज आसना. आज म्हणटा काँग्रेस आमदार बीजेपी मिनिस्टर बीजेपीचे महिने आसता, बट आमकां जेन्ना समाज आनी लोक लागता आमकां राजकारण लागना. आनी हांव सदांच म्हणटा काल मरपिल्ला आमी न्हय सरकाराक चीफ मिनिस्टराक आनी बाब सुदिनाक देव बरो कर म्हणून कित्याक आमकां 60 लाखाचो टेंडर कोण दिला. जेन्ना बरो करता सरकाराक बरें म्हणपाक जाय, निशेध करपाक जाय. हे म्हगेलें दीस इज माय वॉटेवर तत्व हांवें ती तशी खूंय नाक तिका सरकाराचे. हळदोणे हांगा जमीन बळका प्रकरणात बेगिनात बेगीन राज्याचे मुखेल सचिव पुनीत कुमार गोयल हांच्या आड कारवाय करची अध्यक्ष अमित पाटकार, दक्षिण गोंयचे खासदार कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस, विरोधी पक्ष फुडारी युरी तशेंच हळदोणचे आमदार कार्लोस फरेरा हांणी राज्यपालांकडेन निवेदन सादर केलें. ते भायर आत्माराम बर्वे हांकां म्हूण केले नेमणुके आड लेगीत हस्तक्षेप करपाची मागणी काँग्रेसीन ह्या निवेदनात केल्या. आत्माराम बर्वे हे मुखेलमंत्र्याचे खासा अधिकारीच भाजपान तांची सक्रिय सदस्यता आशिल्ल्यान म्हायती तांची नेमणूक करप चुकीचें आसा अशें काँग्रेसीन म्हळां. मजगतीं काल शार आनी नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी पुनीत कुमार गोयल हांचो कसल्याच भ्रष्टाचारी कामात हात ना अशें पत्रकार. खबरापत्रांत घेवया आनीक एक ल्हानचो विसव. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत में कोई रोग कष्ट और व्याधि पनपने देती है. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे पुनः सिर्फ डीडी नेशनल पर देश का पहला चैनल. विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरो. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर आज मुंबय हांगा आयोजित फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन बेंचमार्किंग अँड कॅलिब्रेशन परिशदेंत मार्गदर्शन केलें. ही परिशद भारतीय वाणिज्य आनी उद्देग महासंघ आनी भारतीय बँक संघटनेन जोड पालवान आयोजित केल्या. करतना देशाच्या उदरगतीचेर विश्वास उक्तावन ह्या आर्थीक वर्सा देशाची उदरगतीचो दर 7.2% अशें दास हांणी सांगलें. Bank has projected a growth rate of 7.2%. The IMF has also projected India's growth, their growth projection for India upwards, and have now placed it at 7%. And 2 days ago, the World Bank has also upgraded India's growth forecast to 7% for the financial year projections. भारतांत 5G सेवा ताकतिकेन सुरू जाल्या आनी ती पुराय देशांत उण्या काळांत पावल्या अशें केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हांणी म्हळां. 5G सेवा उपलब्ध करून दिवपी संवसारांतलो हो 6वो देश जाला अशें तांणी म्हळें. नवी दिल्लींत डाक विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या संमेलनांत मंत्री सिंधिया उलयताले. प्रतिकूल परिस्थितींत प्रामाणीकपणान काम करपी डाक कर्मचाऱ्यांची Our post office become a window to the world for the common man. All office building must become a stop shop for all services that any of our country would like to avail of. Our cost stream is 36,000 crores. Why that
my family cannot become the government of India. To go from 12,000 crore of revenue to 40,000 crore of revenue. But it's not outside the realm of possibility. If we all put our minds to it. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोरो घोटाळा प्रकरणात सध्या गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या गादयेत आसा. अर्जाचेर सुनावणी जाली. तांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी हांणी न्यायालयांत वाद घालतना केजरीवाल हांकां कादयेत अडकोवन दवरपाचो अशें सांगलें. हाच्या आड सरकारा वतीन वाद घालतना वकील SV राजू हांणी केजरीवाल हे कोण खासा व्यक्तिमत्व नासून तांणी ह्या प्रकरणांतल्या हेर आरोपी सारखे सकयल्या न्यायालयान जामीनाचो मजगती ह्या जामीन अर्जाचेर सर्वोच्च न्यायालयान आपलो निर्णय राखून दवरला. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या राजकोट किल्ल्यातलो छत्रपती पुत्र प्रकरणात आरोपी आशिल्ल्या शिल्पदीप आपटे हांकां पुलिसांनी काल राती उसरां ठाणे जिल्ह्यातल्या कल्याण हांगा अटक केली. तशेंच आज आपटे हांकां मालवण 10 सप्टेंबर मेरेन पुलीस कादय फर्मायल्या. पुतळो दुर्घटने उपरांत जयदीप आपटे हो फरार आशिल्लो. मालवण पुलीस, कल्याण ठाणे वाठारांतले पुलीस कल्याण, भिवंडी, शहापूर हांगा सोद घेताले. पुतळो हानी प्रकरणात पुलिसांनी जयदीप आपटे आनी बांदकाम सल्लागार चेतन पाटील हांच्या आड गुन्यांव नोंद केल्लो. हे पयलीं 30 ऑगस्ट ह्या दिसा कोल्हापूर पुलिसांनी सल्लागार डॉक्टर ताब्यांत घेवन सिंधुदुर्ग शार थळाव्या गुन्यांव अन्वेषण आनी मालवण पुलिसांच्या सुवादीन केल्लो. उक्त्या टेनिस सर्तींत आज संवसारीक गुणवत्तेंत पयल्या सुवातेर आशिल्ल्या इगा सुवातेक हिणे खेळाचे निराशेवेणे प्रदर्शन केल्ल्यान ती ह्या सर्तींतल्यान उपांत्य फेरयेंत भायर पडली. तिचेर अमेरिकेच्या जेसिका पेगुला हिणे फक्त 90 मिनटां भितर सरळ सेटांनी जैत जोडले. पेगुला ह्यो उपांत्य फेरयेंत झॅक खेळ जातलो. पॅरिस पॅरालिंपिक 2024 खेळा सर्तींत आज भारतान आपले 5वें भांगरा पदक. दादल्यांच्या क्लब थ्रो F51 सर्तींत भारताच्या धर्मवीर हाणें 34.92 मीटर थ्रो नोंद करून भांगरा पदक जाल्यार भारताच्याच प्रणव सुरमा हाणें 34.59. तशेंच दादल्यांच्या शॉटपुट F46 सर्तींत भारताच्या सचिन खिलारी हाणें रुप्या पदक मेळयलें. मजगती काल जाल्ल्या दादल्यांच्या तिरंदाजी खेळांत भारविंदर सिंग हाणें भांगरा पदक जिखून देशांतलो पयलो तिरंदाजी सर्तींत भांगरा पदक जिखपी पॅरालिंपिक खेळगडो जावपाचो भोवमान मेळयलो. ताणें हे आदी टोकियो पॅरालिंपिक खेळा सर्तींत कांस्य पदक जिखिल्लें. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. शिक्षण मळार मोलादीक योगदान दिवपी शिक्षक हस्तुकी जालो. राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार भेटोवन जालो भोवमान. गोंयच्या नताशा कारवालो आनी विजय च्यारी हांचो आस्पाव. सिंगापूर भेटेर आशिल्ल्या हजेरेंत दोनूय देशां मदीं जाल्यो समजिकायेच्यो कबलाती. भारत सिंगापूर संबंद चड घटमूट जावपाची प्रधानमंत्री. शिक्षक दिसा निमतान गोंयच्या 7 शिक्षक विशिश्ट पुरस्कार भेटोवन मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलो भोवमान. कला अकादमीच्या मंगेश सुवाळो. शिक्षक दिसाच्या औचित्य साधून बाळीतल्या आदर्श सभागरांत जाले शेतकरी मेळावे.